नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. कृषी व्यवसायात तनमन ओपून भात पिकवचो रैत पूत यशवंत उंडेकर. कमी पैशात इनोवा नवीन कार दिता म्हण फसयलो आरोपी बंधन. भारतीय सेनेत निवृत्त जाल्ल्या जवानाक गांववाल्यांन केलो गौरवपूर्वक स्वागत. अंकोला बेलेकेरी हिंगा रानातलो अजगर गावात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 44 कोरोना पॉझिटिव्ह केस. कृषी व्यवसायात तनमन ओपून भात पिकवचो रैत पूत यशवंत उंडेकर. बुद्धी असल्यार भांडवळ नाका अशें म्हणटात. मनशाक जिद्द असल्यार कितें काम करूं शकता अशेंच एक उदाहरण म्हणल्यार हळगाव ग्रामाचे धोल निवासी यशवंत बाबुराय उंडेकर हेमी रैतपूत. हेमी 32 एकर जमनीत भाताची लागवड केला. तेजेन 50 ते 60 टन भात पिकयतलो असो विश्वास तेणी दाखयला. कृषी क्षेत्रात साधना करची ताका आवड आसून तेणी अंदाज 3 लाख रुपये खर्च करून भात पिकोवन आतां ते धान कापचें काम सुरू आसा. तेणी पशुसंगोपन म्हणल्यार गोरवां बी पोसलात. 32 बैल आनी 12 म्हशी पोसून तेजे पासून वेगळें उत्पन्न घेवन इतर कुळवाड्याक एक उत्तम आदर्श उदाहरण दाखोवन दिला. मनात जर जिद्द उरली तर कोणूच अडवू शकना. तशें म्हूण आतांच जमान्यांत कुळवाडी वेवसाय हो अगदी उत्तम आसा अशें उंडेकर म्हणटा. ह्या वेवसायाक कृषी अधिकाऱ्यान खूब सहकार केलो अशें ते म्हणटात. कमी पैशात इनोवा कार दिता म्हूण फसयल्या आरोपीक बंधन. येल्लापूर. कमी पैशात इनोवा कार दिता अशें सांगून लोकां कडच्यान पयस घेवन फसोवच्या आरोपीक येल्लापूर शहर ठाण्या पोलिसान आरोपीक बेंगळुरात वचून काल बंधन केले. चित्रदुर्गा जिल्ह्याचो होळलकेरी तालुक्याचो रहिवासी मंजुनाथ BS हो आरोपी जावन आसा. येल्लापूर शहरात बरेच जाणांक नवीन इनोवा कार कमी पैशात दिता म्हूण सांगून पयशे घेतले. बरेच दिवस जाले तरी कार ना पैसे ना म्हूण संशय येवन तेजेर फसवेगिरीची केस केली. संबंधीत पोलिसांन कारवाय सुरू करून आरोपीक धरूक जाळे पसरले आनी तेका धरूक ते यशस्वी जाले. कडव जिल्ह्यात ह्याच प्रकारान फसयला अशें तेगेल्या विचारणे संदर्भात कळले. आरोपी कडच्यान एक वॉलेनो कार आनी 2,30,000 रुपये नगद पोलिसांन जप्त केला. जिल्हाधिकारी शिवप्रसाद देवराजू, DYSP JT नायक हेमगेल मार्गदर्शनात सर्कल इन्स्पेक्टर सुरेश येल्लूर, इन्स्पेक्टर मंजुनाथ गौडर, भीमसिंग लमानी आणि बसवराज हागरी, मोहम्मद शफी, गजानन नायक, विनोद रेड्डी सहभागी आशिले. भारतीय सेनेत निवृत्त जाल्ल्या जवानाक गौरवपूर्वक स्वागत केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो शिरसी भीमनगुड्ड निवासी फॅब्रिक डिसोजा हो भारतीय सेनेत गेल्ली 21 वर्षां सेवा करून उत्तर कन्नड जिल्ह्याचोच न्ही शिरसी तालुक्याचे नाव कीर्ती वाडयलो वीर योद्धा आज निवृत्त जावन गांवांत येताना भीमनगुड्ड, निलेकेणी, अक्सीबागील आनी आजूबाजूच्या गांवांतल्या लोकांक जल्लोशात तेगे स्वागत करून अभिनंदन केले. अंकोला तालुक्यांत बेलेकेरी हिंगा रानातलो अजगर गांवांत. अंकोला तालुक्याच्या बेलेकेरी हायस्कुला कडेन एक व्हड आकाराचो अजगर हार रानांतल्यान येयलो. स्थानीक लोकांन हार धरच्या तज्ञाक आपोवन हो हार महेश नायक हेणी धन परत रानात सोडलो. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 44 कोरोना केसेस मेळ्ळे. तेतूंतले कारवार 7, अंकोला 2, कुमटा 13, होन्नावर 5, शिरसी 5, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 1, मुणगोड 6, हळयाळ 2 कोरोना केसेस मेळ्ळे. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,164 कोरोना केसेस मेळ्ळे. तशेंच 12,613 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान
डिस्चार्ज जावन गेले. अजून 384 रुग्ण उपचार घेतेर आसात. 153 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 213 रुग्ण होम आयसोलेशनात उपचार घेतेर आसात. आजपर्यंत कोरोनान 167 लोकांले मरण जाल्ले आसा. इतल्यान कारवार बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स बी जरूर करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.